म्हजे कडेन उलयता आसतना तो म्हणटा फादर हांवें म्हज्या घरांत बंदूक हाडून दवरल्या. हांवें म्हळें बंदूक घाल्या बनजाती मारूंक गी खंय शिकाऱ्याक वचोंक गी. नाही हांवें लगाड काडचें म्हणून चिंतलां. हांवें म्हळें कोणाक? हांवें त्या पाद्र्यापा लगाड काडटा. हांव एवढी जुम्म जालो त्या पाद्र्यापाचें नांव आयकून. बरो पाद्र्याप तो आमच्या मंगळूर देशचो कोड्याळ असो ताका लगाड काडटा. आनी थोड्यांची नांवां आनी परत सांगलीं लगाड काडटा. आनी अकरेक हांवूय मरतां. हांवें म्हळें कितें जालें तुका? ना म्हाका आनी जिवंक नाका. काय जालें? न्ही म्हजें बायल गेलां. खंय गेलां? आनी वचून आनी एका सांगाता रावता. आनी ती काजू जातात की आमी 5 की 6 वर्सां जावन आमी सांगाता आसलें बारी मोग करतलें हांव. बारी म्हज्या मोगाचें तें. आनी तें वचून ताच्या सांगाता रावलां आनी हांव ताका सोडिना. आनी सकाळ म्हणें एक बरी रेतेर कर. ना हांव रेतेर करना. मागीर काय लायलो तूं? न्ही म्हाका कोणें धाडलें म्हण आयलो कित्याक जीवघात करूंक प्रयत्न करतना कोणें म्हळें वच रेतेर कर म्हण आयलो हांव. पूण तुमकां सांगूंक आयलो जायत. म्हाका सांगलें न्ही आतां देवाक ही सांग इल्ले दीस राव म्हणें. सकाळ तो रावलो. आनी सकाळ तो सांगता आसतना हांगा रावता आसतना म्हजे कडेन उलयतना म्हाका कळ्ळें हो काजार जावना. ताका बायल म्हणटा 5-6 वर्सां जावन लिव इन रिलेशनशीप खंय. तो ताजो मोग करता तो हाजो मोग करता खंय. कोर्टान ती काजू जावना इगर्जीन ती काजू जावना कांय जावना. दीस वेताना हाजो सोरोय उणें जावना. तो म्हणटा सोरो पियेचें न्ही गे फादर. सक्कट सोरो पियेतना आमी सोरो पियेचें न्ही गे. देखून हांव इल्लो सोरो पियेतां तातूंत घालें आसा. ताणें म्हज्या बायलेन दवनवेची गरज आसा. दवनवेची गरज आसा गे. हांवें म्हळें तुजी बायल न्ही. कोणें म्हळें म्हजी बायल न्ही? आमी सांगाता तसो न्ही. आमी देवा मुखार गोवानी बायल न्ही. आमी इगर्जी वता आमी माकड्यां वयता. हांवें म्हळें तूं माकड्यां विशीं तूं इगर्जी विशीं तूं रेतेरी विशीं पूण तुजी अस्मिताय तुजें नीज आयडेंटिटी तुज्या त्या बिहेवियर तुज्या त्या वर्तनांत तुज्या त्या उतरांनी थंयसर ती रुजू जाता. वय केवल तुवें सांगून रुजू करचें न्ही. तूं घोव आनी बायल म्हणल्या ताक्षण तुमी घोव आनी बायल जायनात. तुमच्या वर्तनान तुमी घोव आनी बायल जाल्ले जाल्यार तुमी कोर्टाक वचचें आसलें. कोर्टांत रजिस्ट्रेशन जावचें जालें वा इगर्जी वचचें जालें. सक्रामेंत जोडीचें आसलें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोमयाचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार फावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तां. भोव मोगाचें न्हू. तुमकां ह्या दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक व्हडा मोगान घनान आनी मानान हांव स्वागत करतां. देवानच म्हाका तुका विंचून काडलां. सांगाता मेळोन हो वेळ मागण्यांत करसूंक देवाच्या हाजरपणांत प्रवेश जावंक आमी एक गीत गावया. त्रियेक देवाचें आराधन आमी करया. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका म्हज्या बापा. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सोम्यान जेसू. आराधन तुका म्हज्या जेजू. आराधन तुका सोम्यान जेसू. आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना.
महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्रात्म्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना प्रार्थुया. बोमंगळा सर्गींचे बापा, आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. हरी एक उत्तम दान आनी हरी एक उत्तम देणें तुजें तावन सर्गींच्या तुज्या सिंहासनांतावन आमचे थंय थंय वळोन येता. आज तुवें आमचेर आशिर्वाद घालाय. ही भोव पवित्र घडी तुवें आमकां फोव केल्याय. कुरपेचो वेळ, आशिर्वादांचो वेळ. तुवें आमकां समेस्तांचे मागणें आयकून आमच्या गरजां प्रमाणे आमकां सर्व वस्तू वदक सोडून दिवचो हो वेळ जावन आसा. हो वेळ तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून आम्हा समेस्तांक दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारभर विस्तारलेल्या आमकां तुज्या मोगाच्या गोपांत वेंगेन सांगाता हाडलेल्या पासून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोलेक रक्तान आमकां धुवन नितळ करताय. आमच्या सर पातकांचे बक्षणे आमकां दिताय. आमच्या सर शिरापांतलें बंदड्यांतलें सांकलींतलें जाळांतलें तूं आमकां निवारताय देखून. तशेंच आमकां पवित्र आत्म्यान अभिशेक कर. पवित्र आत्म्याच्या सर देण्यांनी तूं आमकां नेटयताय. त्या फळांनी तूं आमकां फळां बरीत करताय. आनी पवित्र आत्म्याच्या सत्यान भरोवन ह्या संवसारांतलें जिवीत सुफळ रितीन महिमेभरीत रितीन यशस्वीचे रितीन उद्धरगतेच्या वाटेन तूं चलयताय. बापा, आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घा. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समी जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होजान्ना. मोगाच्या न्हू तुमी सगळीं कशीं आसात? हय, खंडीत जावन आज एक बरो दीस, वर्तो दीस, कुरपेचो दीस, आशिर्वादाचो दीस, देवाच्या उतरांचो शिवर अनुभव करचो दीस. तर आज आमी नियाळ करया, हांव कोण तूं कोण. ह्या दिसांनी एक कोंकणी फिल्म आयलें. त्या फिल्माचें नांव अस्मिताय. अस्मिताय हें फिल्म पळयता आसतना थंयसर सुरवेर सामकें विचारता, तूं कोण? तूं जाणाय गी तूं कोण म्हणून, हांव कोण म्हणून. एक तरणाटो चलो आपणाक विचारता आपणाची अस्मिताय कितें. कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशान शिकलो तो भुरगो, देखून इंग्लिशांत वॉट इज युअर आयडेंटिटी, हू यू आर. खंयच्याय देशाक खंयच्या जाग्यार गेल्यार आमकां आमच्या काळजांत उपजोवचें एक सवाल, हांव कोण, हांव खंयथावन आयिल्लो, हांव खंयच्या परिस्थितींत आसा आनी म्हजो फुडार कितें, म्हजें जिवीतचो अर्थ कितें. हें मोगाच्यान सवाल आमकां सगळ्यांक दसता. आनी त्या अस्मिताय म्हणल्यार एका फिल्मांत कोंकणी लोकांक तांची अस्मिताय म्हळ्यार थंयसर एका तराची जागवण, एका तराचे अवेरनेस, एका तराचे चिंतप मतींत जाता. हांव म्हळ्यार हांव एक कोंकणो क्रिस्तांव, हांव एक कोंकणो, हांव एक कोंकणी व्यक्ती. तर हांव एक कोंकणी व्यक्ती जाल्यार म्हजे पुर्वज खंयथावन आयले. म्हजे पुर्वज खंयथावन आयले. हांव कोण? हांव बामणगी, हांव सुदीरगी, हांव सार्डिगी, आनी हांव कितें गावडीगी. आनी हांव कोण? हांव कर्नाटकांत येता जाल्यार हांव एक कन्नाडिगा गी, कर्नाटकाचो गी. वा हांव कोंकणी उलयतां देखून कोंकणी उलयतले गोंयांत आसात. हांव गोंयांत हांव आयिल्लो गी, म्हजे पुर्वज गोंयांत हांव आयिल्ले गी. आनी गोंयांत म्हजे पुर्वज कोंकणी भास उलयले जाल्यार पयलीं आमी हिंदुवांचे आसले हांव गी, आनी खंयच्या धर्माचे आसले हांव गी. आनी ताचे पयलें कोंकणी भास थंयसान महाराष्ट्रांत हांव आयली गी, तर आमी मराठी गी आमचे पुर्वज. तर आमचे पुर्वज मराठी जाल्यार ते महाराष्ट्राचे थंयसान गुजरात राजस्थानांत हांव आयले जाल्यार आमी गुजराती गी, आमी राजस्थानी गी. आनी थोडे चारित्र्यकार म्हणटात आमी सारस्वती न्हंयच्या तडीर तावन आयिल्ल्या, सारस्वू त्या न्हंयच्या तडीरचे आमी लोक गी. तर आमी गावडा सारस्वत बामणगी हे आमी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत सकट लोकां सांगता. बरसल्या उपरांत आमच्या मदें नीज जावन नितळ निर्मळ परिशुद्ध जात खात म्हणले कितेंच ना. आमकां
क्रिस्तांवांक क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तांतय शुद्ध नितळ कर. आमकां सगळ्यांकी बामण म्हळ्यार नीज अर्थ बामण म्हळ्यार ब्राह्मण, ब्रह्मन म्हळ्यार ब्रह्मा म्हळ्यार देव, देवातय एकवटलेली आमी परसा. देखून आमच्या मदें कसलोच जात कात कसलीच भेदभाव ना. देखून आमी कितले फाटी वेता तितले आमी आमच्या मदें विंगड जावचे बदलाक आमी एक जाता. कित्याक पयलें आमची अस्मिताय जावन आसा आमी मनीस. खंयच्याय जातीचो जावं दी, खंयच्याय धर्माचो जावं दी, खंयचीय भास उलोवन दी. भास उपरांत आयली, धर्म उपरांत आयलो, जात कात उपरांत आयली. देवान आमकां रचता आसतना मनीस जावन रचलें आनी मनीस जावन रचल्या आमकां देवान रचता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान म्हाका तुका ताज्या स्वरुपाचो ताज्या सारक्याचो जावन रचलो. उत्पत्ती बूक अवस्वर 1 वळ 20:6 आनी 20:7. देवान मनशाक रचता आसतना आपणाच्याच सारक्याचो आपणाच्याच स्वरुपाचो जावन रचला. थंयसर उत्पत्ती बूक सृश्टेचो बूक 2 अवस्वर 7 वळ म्हणटा मनशाक देवान धरणीच्या धुळींतलो रचलो तरी केवल धरणीचे धुळी सस्स जावन जियोंक देवान ताका सोडूं ना. ताच्या नाकाच्या फुडांनी आपल्या जिवाचो स्वास फुंकलो. देखून म्हजें थंय तुजें थंय देवाच्या जिवाचो स्वास आसा. देर इज द ब्रेथ ऑफ गॉड, देर इज द वेरी प्रेझन्स ऑफ गॉड, द सोल ऑफ गॉड, द स्पिरीट ऑफ गॉड डीप विदीन. देखून हर एका मनशाक एक आतुराय आसा, एक वडणी आसा, एक तराची काळजाची आशा आसा. हांव कोण म्हण जाणा जावंक आनी ह्या एका सोदनेर आमी कितले गुंडायेक वेता, खोलायेक वेता, तितले आमी जाणा जाता आमी देवाचींच, हांव देवाचोच भुरगो. देखून स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आयलो म्हाका तुका देवा थंय एकवटावच्याक. देखून स्वामी जेजू देव मनीस जालो. जो हांव सवांजेल पयला अवस्वर थंयसर 14वी वळ म्हणटा गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहा जाल्ली ती महिमा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ह्या शब्दा विशांत जो हांव वांजेलाच्या आरंभारच सुरवेरच त्या प्रस्तावनांच आमी वाचता. पयल्या वळीरतावन वेळा काळा परवें शब्द आसलो आनी शब्द देवा समें आसलो. तो शब्दच देव जावन आसलो. हें प्रमुख उतर. शब्दच देव जावन आसलो. वेळा काळा परवेंच तो देवा समें आसलो. ताका रसूंक ना. तो देवा समें आसलो आनी तोच देव जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हो देव कितलो मनीस जावंक साध्य जाता तितलो समया जेजू क्रिस्त थंय मनीस जालो. आनी आमकां मनशांक कितलें देव जावंक जाता तितलें तो आमकां देव करच्या खातीर आमकां ताचे थंय एकवटायता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून त्या जुवांच्या वांजेलांत पयल्या अवस्वरांत थंयसर 12व्या वळीर आमी वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. आपणा स्विकार केल्ल्या समेस्तांक ताणें देवा बापाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळख काल्यार, ताका स्विकार केल्यार आमी सोम्या जेजू क्रिस्त थंय एकवटता. तो खरी दाखवाल आमी ताचे फांटे, आमी ताचे थंय एकवटता. आनी तेन्ना आमची दुसरी अस्मितायेची आमची चिंतना, आमची बगडां, ओ हांव गावडा सारस्वत गी, हांव गावडी गी, हांव सुधीर गी, हांव सारोडी गी, हांव गोंयकार गी, हांव कोंकणो गी, हांव तुळू गी, हांव कन्नडिगा गी, मराठी गी, गुजराती गी, या सारस्वत गी, गावडा सारस्वत गी, हे असले संगतीचे तारतम्य आमचे तावन वेता. आनी आमी सर्व एक. आजकाल तें गरज आसा. पळय थंयसर मणिपुरांत इतलो गलाटो जालो, कितले जण मेले, कितले जाणांचे अत्याचार जालो. कित्याक थंयसर कुकी जनांक आनी मेथी जनांक तांकां बगलें ती दुसरी आमी दुसरी. आनी थंयसर दुसऱ्या लोकांक बगलें ते मणिपुरांची आमी नागालँडाची. आनी थोड्यांक बगलें ते मणिपुराची आनी ते नागालँडाचे आमी आसामाचे. आनी आमकां बगता आमी सावथ इंडियाचे, ते नॉर्थ इस्ट उत्तरा पुर्वाचे. आनी उत्तर भारताच्या लोकांक बगता आमी दुसरे, सावथाचे दुसरे. पूण तांच्या मदेंय झगडें. आनी ह्या दिसांनी आनीक एक वर्तें झूज सुरू जालां. थंयसर इस्रायलांत जुदेव म्हणटात आमी जुदेव, इस्रायल गांव देवान दिल्लो आमचो.
त्या पालेस्तिनाच्या लोकांक थंयसर 100 वर्सां तावन 50 वर्सांचे 60 वर्सां तावन तांकां एका उक्त्या जैला बरी तांकां चाराय कुशीन तावन इस्रायलाच्या पयशेन तांकां आराम धरला, तांकां भायर वचोंक ना, खंय वचोंक ना, तांकां तांचे म्हणलें कितेंच अस्मिताय ना. आनी ते इस्रायलाचेर अशें जुस्तात की रागान हुंबले आयिल्ल्या बरी येवन मरोंकी तयार म्हणल्या बरी येतात. ह्या खेदाळाय झगडटात येवन जुदेवांक लगाट काडटात आनी जुदेव सोडिनात, तांचेर जुलूम करतात. संवसारार खंय गेल्यार असले जुलूम आमी पळयता. बाबावां मदें, भाव भयण्यां मदें, आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें, घोवा बायलां मदें. कित्याक जेन्ना आमी चिंता तूं पेलो हांव पेलो, हांव दुसरो तूं दुसरो, पूण आमकां स्वामी जेसू क्रिस्त आमकां समेस्तांक एक करता. ताका स्विकार केल्ल्या आपणाक स्विकार केल्ल्या सगळ्यांक ताणें बापाची भुरगीं जावचे हक्क दिलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी जेजू आमकां शिकयता कशें आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक रितीन आमी वयर उंच 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 चडयेत. आमी आमच्या चिंतपांत, आमच्या मनोभावांत, आमच्या व्यक्तित्वांत, त्या अस्मितायेंत सकला 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 वचून अकरेक आमी म्हणयत आमी मन जात म्हणल्या बरी न्ही. आमी मन जात, आमी जीव दाळीतावन आयिल्ल्या, मन जातीतावन आयिल्ल्या, ह्या संवसारी नैसर्गीक धुळीतावन मातयेतावन आयिल्ल्या. पूण वयर वयर वयतना आमकां देवान दिल्लो तो आत्मो आसा. त्या आत्म्यांत आमी सर देवाचीं भुरगीं. आमी एकामेकाचो मोग करी जाय, एकामेकाची सेवा करी जाय, एकामेकां बक्षी जाय, एकामेकां सोंसून व्हरी जाय. देखून जेजू आमकां देख दिता. जेजू पवित्र स्नान घेता. आमकांय पवित्र स्नान घेवंक आनी पवित्र स्नानाचो महत्व जाणा जावं. देखून आमी वचता माथेवाच्या वांजेलांत 3ऱ्या वस्वरांत थंयसर 17व्या बडीर मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17. आनी तेन्ना आकाशांत हांवें एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. हो म्हजो पूत. कोण कोणाक म्हणटा? देव बाप थंयसर पवित्र आत्म्या थंय उलयता. आनी ह्या ताळ्यांत आयकात आमकां हो म्हजो पूत. देव बाप पवित्र आत्म्या थंय सांगता स्वामी जेजू देवा बापाचो पूत. आनी हो पूत देवाक बापाक वर्तो मानवाला. कित्याक देवा बापाक मानवा सारकें तो ह्या संवसारांत जियेला, जियोन आसा आनी मुखार जियेतलो. आनी तक्षण आमी पळयता 4था वसर सुरू जाता माथेवाच्या वांजेलांत. आनी 4थ्या वसरांत पयल्या वळीत तावन आमी पळयता थंयसर देंवसार सैतान प्रत्यक्ष जाता. थंय स्वामी जेजू 40 दीस आनी रात थंयसर अरण्यांत म्हणजे मरुभुमींत उपवास प्राचीत करता आसतना थंयसर 3 फावटी ताका नाडटा. आनी नाडटा आसतना सैतान नाडटा आसतना थंयसर एक सवाल जेजूक तो घालता. कितें तें सवाल जावन आसा आमी वाचता त्या 4थ्या वसरांत 3ऱ्या वळीर, 5व्या वळीर आनी 9व्या वळीर. गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 3, 5 आनी 9. जर तर तूं देवाचो पूत होय जाल्यार, पळया, तूं देवाचो पूत होय जाल्यार, म्हाका न्हू आमच्या मदें झगडें झूज जावंक कारण कितें? तूं इस्रायली गी, ते पॅलेस्तिनेची तांचे कडेन झगडें कर. तूं आतां कोंगणो गी, कोंगणे न्ही आसलेल्या लोकांक सांगाता झगडें कर. तूं आतां क्रिस्तांव गी, क्रिस्तांव न्ही आसलेल्या सांगाता झगडें कर. तूं आतां दक्षिणाचो गी, सावथाचो गी, तेणकाचो गी, बडगां आसल्या उत्तर आसात या नॉर्थ आसा तांचे सांगाता झगडें कर. जेजू पळया म्हाका न्हू स्पश्ट तरान जाणा आसलो तो कोण गी म्हणून. देखून सैतानाक ताणें जबाब दिवची गरज नासली. देखून तो कितें म्हणटा स्पश्ट तरान तो देवाचो पूत म्हण जाणा आसलो. देखून ताची जबाब पळया. देवा बापातान येवच्या हर एका उतरांत थंय हांव जियेता. म्हाका खंयचेच हांगासर असले फातर असले उंडे कर्ण हांव देवा बापाचो पूत म्हूण दाखोवची गरज ना. हांवें रुजू करची गरज ना. पळया हांव कोंगणो म्हूण रुजू करीची, हांव एक दक्षिणाचो म्हूण रुजू करीची ना. हांवें रुजू करची गरज ना. हांवें आसा तशें जियेल्यार पुरो. देवा थंय एकवटान जियेल्यार पुरो. प्रेज द लॉर्ड. तूं देवाचो पूत होय जाल्यार हांगा तावन उडी मार. पळया सैतान ताका कितें करता? सवाल घालता, चॅलेंजीस. आनी जर तर जेजू आयकलो जाल्यार देंवसाराच्या सैतानाच्या वंदवण्याक तो बली जातालो. पूण जेजू आमकां एक वाट दाखोवंक आयलो. तोच जावन असो वाट, सर्गींची वाट. देखून जेजू कितें म्हणटा? ना, सर्वेस्परा देवाची तूं परिक्षा करिनाका. धाकटी मात एकल्याचें मात्र आराधन कर. म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत आमी कोण म्हूण जाणा आसा जाय. नीज आमची अस्मिताय जाणा जाय जाय. उंच तरान, खीळ तरान न्ही, मेल तरान, भोव मेल फंक्त तरान, उभार तरान,
उंचायेर आमी जाणा जायचे आमी कोण गे म्हणून. तेन्ना म्हाका उडास येता दैवी कलोरेत्र मंदिराक एक तरणाटो आयिल्लो एक 2-3 हप्त्या पयलें. हांगासर येत आसतना तो म्हाका मेळिल्लो. म्हजे कडेन उलयता आसतना तो म्हणटा, फादर हांवें म्हज्या घरांत बंदूक हाडून दवरल्या. हांवें म्हळें बंदूक घाल्या मनजाती मारूंक गी खंय शिकाऱ्याक वचोंक गी. न्हय हांवें लगाड काडचें म्हण चिंतलां. हांवें म्हळें कोणाक? हांवें त्या पाद्रापा लगाड काडटा. हांव एवढी जुम्म जालो. त्या पाद्रापाचें नांव आयकून बरो पाद्राप तो आमच्या मंगळूर देशचो कोड्यावळचो ताका लगाड काडटा. आनी थोड्यांची नांवां आनी बरो सांगलीं लगाड काडटा. आनी अकरेक हांवूय मरतां. हांवें म्हळें कितें जालें तुका? ना म्हाका आनी जिवंक नाका. काय जालें? न्हय म्हजें बायल गेलां. खंय गेलां? आनी वचून आनी एका सांगाता रावता. आनी ती काजू जातात की आमी 5 की 6 वर्सां जावन आमी सांगता आसलें बारी मोग करतलें हांव बारी म्हज्या मोगाचें तें. आनी तें वचून ताच्या सांगाता रावलां आनी हांव ताका सोडिना. आनी सकाळ म्हणें एक बरी रेतेर कर. ना हांव रेतेर करना. मागीर काय लायलो तूं? न्ही म्हाका कोणें धाडलें म्हण आयलो कित्याक जीवघात करूंक प्रयत्न करतना कोणें म्हळें वच रेतेर कर म्हण आयलो हांव पूण तुमकां सांगूंक आयलो. जायत म्हाका सांगलें न्ही आतां देवाक सांगिल्ले दीस राव म्हणें. सकाळ तो रावलो आनी सकाळ तो सांगता आसतना हांगा रावता आसतना म्हजे कडेन उलयतना म्हाका कळ्ळें हो काजार जावना. ताका बायल म्हणटा 5-6 वर्सां जावन लिव इन रिलेशनशीप खंय. तो ताजो मोग करता तो हाजो मोग करता खंय. कोर्टान ती काजू जावना इगर्जीन ती काजू जावना कांय जावना. दीस वेताना हाजो सोरोय उणें जावना. तो म्हणटा सोरो पियेचें न्ही गे फादर. सक्कट सोरो पियेतना आमी सोरो पियेचें न्ही गे. देखून हांव इल्लो सोरो पियेता तातूंत घालें आसा. ताणें म्हज्या बायलेन दवनवेची गरज आसा. दवनवेची गरज आसा गे. हांवें म्हळें तुजी बायल न्ही. कोणें म्हळें म्हजी बायल न्ही? आमी सांगता तसो न्ही. आमी देवा मुखार गोवानी बायल न्ही. आमी इगर्जी वता आमी माकड्यां वयता. हांवें म्हळें तूं माकड्यां विशीं तूं इगर्जी विशीं तूं रेतेरी विशीं पूण तुजी अस्मिताय तुजें नीज आयडेंटिटी तुज्या त्या बिहेवियर तुज्या त्या वर्तनांत तुज्या त्या उतरांनी थंयसर ती रुजू जाता. वय केवल तुवें सांगून रुजू करचें न्ही. तूं गोवानी बायल म्हणल्या ताक्षण तुमी गोवानी बायल जायनात. तुमच्या वर्तनान तुमी गोवानी बायल जाल्ले जाल्यार तुमी कोर्टाक वचचें आसलें. कोर्टांत रजिस्ट्रेशन जावचें जालें वा इगर्जी वचचें जालें. सक्रामेंत जोडिचें आसलें. आनी तूं कोणी हिंदून सो जाल्यार ती देवळां वचून म्हणी देवा मुखार 4 जाणां मुखार काज जायचें आसलें. आतां न्ही देवाचो सक्रामेंत तुवें जोडिचें आसलें. देवा सांगिल्ल्या वाटेन तुवें चलचें आसलें. सोकास ताका रितीर करता आसतना देवाचे सुवार्थ तो जाणा जालो. देवाचो वांजेल तो जाणा जालो. पवित्र पुस्तक तो जाणा जालो. सोकास तो बदल्लो. आनी वेच्या दीस म्हाका तो म्हणटा फादर हांव आतां बदललां फादर. आतां एक नवी जिणी जियेचें म्हज्या खातीर मागा. हांवें ताचे आशिर्वाद घालून बेसांव घाल ताका धाडलें. परतून एक फावटी रेतेर करूंक आयलो. आनी एका संजेर म्हाका फोन केलें ताणें. आनी तो फोन कर म्हणटा फादर तुमी म्हाका आशिर्वाद दिवचे. हांवें म्हळें हांगासर आसतना रेतेर वेळार जायते आशिर्वाद दिलां न्ही परतून तुमी आशिर्वाद दिवचे. कितें जालें? हांवें वेता आसतना थंयसर दैवी रेत्रेन जावन मीठ आनी आगमेंत हांवें फोन केल्लो बेजार केल्लें आनी गेल्लेंच घरा वचून सगळें घर हांवें आज झाडलां. सगळें घर झाड नितळ केलां. मात न्ही आल्तार विशेश जावन ती खाण आल्तारची वस्तू खाण बरें नितळ करून थंयसर दवरल्यात. ताजे उपरांत तें बेजार केल्लें मीठ आनी सगळ्यांनी हांवें शिंपडायलां. आनी उपरांत ते आगमेंती सगळ्यांनी घरा भितर घरा भोंवतणी जाग्यार आनी सगळें हांवें शिंपडायलां. आनी मात न्ही घरांत आसली ती बंदूक ती तलवार आनी सुरी आनी सगळीं हाडून दवरली. आनी त्या बाद्रापाक त्या दादल्याक लगाड काडीचें म्हणून ती व्हरून सगळें हांवें व्हळांत घालां. आनी आज हांव जाणा जालां म्हजें सूख हांवें काजो जाय जाल्यार सक्रामेंत चुडीचें आसलें तें देव म्हाका आनी म्हज्या बायलेक एकवटायत आसलो. देखून ती म्हजी बायलच न्ही. देव आमच्या जिवितांतलो केवल आमी वय रक्ता मासाच्या वंदवण्यांत आमी सांगता आयल्या. देखून म्हजी ती सूख जर ते आनी एका दादल्या सांगता गेलां आसूं दी ताका खंय जाय जाल्यार तें आसूं दी. हांव म्हज्या देवा थंय एकवटान रावतां. आनी त्या पाद्रापान जर तर तांकां काजर करूंक रेस्पेर करूंक तयार आसा ती दोगांयनी ती वतात देखून ती दोगांय स्विकार करतात एकामेकाक घोबायल देखून तो पाद्राप ताका बेंजार घालतल्या पाद्रापाची गली सूख ना. आतां हांव जाणा जालां त्या पाद्रापा खातीर मागतां आनी हांव त्या दादल्या खातीर मागतां. हांव सगळ्या संवसारा खातीर मागतां. आज सांजेर हांवें दिंबियरपणून दैवीक सोतेर सकाळां खातीर सांगलां फादर म्हजेर आशिर्वाद घाला फादर. कितल्यार म्हाका न्हू म्हाका कितलो एक ताचोच काय बगली आध्यात्मीक रितीन हांवें ताचेर आशिर्वाद घालो आनी ताका देवाचें बेसांव मागलें आनी देवान ताका तिरासाण दिवच्या खातीर हांवें मागलें. म्हाका न्हू आमी देवाचीं भुरगीं ही आमी जाणा जायची. आनी आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून रुजू करची गरज ना. म्हणजे
नाका जाल्यार संगतीने आमी रुजू करचें न्ही. आमी रुजू करचें आमच्या जिविताच्या त्या वर्तनांत, आमच्या जिविताच्या रितीन आमी तें दाखोवन दिवचें. तें म्हळ्यार आमचें थावन तें व्हाळटा आमचें जिवीत. जो कोण देवाचो भुरगो जाता तो कितें करता? देवाचो भुरगो केदाळ मागण्यांत जियेता, देवाच्या उपदेशा प्रकार जियेता, देवाच्या नियमशास्त्रा प्रकार जियेता. वांजेलान देवान कशें आमकां सांगलां त्या प्रकार तो जियेता. देखून पयलें देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण जावन आसा तें मागणें, तें लक्षण रुजू करचें न्ही, मागणें. दुसरें मोगान जियोवचें, दैवीक मोगू, परिशुद्ध मोगू, पवित्र मोगू, निस्वार्थी मोगू, आपणाक समर्पण दिवचें असलो मोगू. देखून देवाचो भुरगो कितें करता? तिसरी गजाल, तो बक्षिता. देवाचो भुरगो सगळां बक्षिता, कोणाचेर रागार जायना, फारीपण घेना, द्वेश अपकार आपल्या काळजांत दवरून घेना, कोणाय की अन्याय करूं वचना, कोणाचें नांव पाड करूं वचना, कोणाचे खोडी काडिना, कोणाचे खबरो करिना. बगार हेरां खातीर मागता, तांकां बक्षिता, तांकां बरें मागता, केदींच कोणाक शिराप घालिना. आनी देवाचो भुरगो जालो कितें करता? तो सोंसणीकाय दाखयता. कोणेंय ताका दुख येयल्यार, कोणेंय ताका बेजारा हाडल्यार सोंसणीकाय दाखयता. जिवितांत कश्ट आसल्यार सोंसणीकाय दाखयता. आनी मोगाचें न्हू, आमी ह्या दिसांनी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सर सांता भक्तांचे फेस्त आमी करता. म्हळ्यार सांत भक्त सगळो नोव्हेंबर म्हयनो आमी सांताचो उडास करता. आनी मालगाड्यांचो मेल्ल्यांचो उडास करता. आनी विशेश जावन सांता भक्तां खातीर देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. तांणी ह्या संवसारांत कितें केलें? सोंसणी कायदा केली. कितले कश्ट आयले तांकां, कितले कश्ट आयले. साल ओरेसाक खायलीर बाजलो, सांजूचे वासाक थंयसर मुडी म्हणल्यार जाग्यार ताका लगाड काडूंक तांणी तालवार उखल्ली. कितले कस आसले सांजूचे बापान. थंयसर श्रीलंका गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका जैलान दवरलो आनी साहित्य कश्ट दिलें, खावंक जेवंक दिवना, उपाशी घालें. सान फ्रांसीस सावेरा कितलें कश्ट दिलें, मादर तेरेजा कितलें कश्ट दिलें, पूण सोंसणी कांय तांणी सोंसलें. आनी 5वें तांचे ते आमी पळयता, सेवे खातीर जियेली. मादर तेरेजा विशयान सांगाचें म्हणना, जिणी सगळी सेवे खातीरच जोरोन ती मेली. आज ही कितले सन पाद्र्या शिश्रां कांय परगट करिनासतना गुपीत रितीन कश्टांच्या जाग्यार मिसां वावर करनासात आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करनासात. थोडे जाण युट्यूबार घालच्या खातीर हांव ह्युमन काम करता, तसलें काम करता, सेवा करता म्हण दाखोवन, वय कोंबये बरी एक ल्हानशें तांदी दवरून व्हडलो आवाज केल्ल्या बरी, वय एक ल्हानशें एक दान धर्म केलें, युट्यूबार सगळें फायज केलें आनी लोकांचे पयशे काडून ग्रेस जाल्या. थोडे जाण तांचे पळय पुस्तक म्हणटा तांचे पोटच सुद्दां तांचो देव जावंक पावला. पण आमचे सिस्टरां, आमचे भाद्र्याक, आमचे थोडे लायक मिसांव गांवाक, कश्टांच्या गांवाक वचून आपलें जिवीतच समर्पण दितात, सेवे खातीर जियेतात. हें जावन आसा आमची नीज अस्मिताय. दीस इज आवर ट्रू आयडेंटिटी, दुसरी खंयचीच न्ही. मागणें, मोग, बोगसाणें, सोंसणीकाय आनी सेवा देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण जावन आसा. देवाची भुरगीं मोगाच्यान भियेनात, खावचेनात. जर तर तुमी चिंता, एक ग्रेस्त मनशाचो पूत रस्त्यार वेताना थंयसर सोर आयलो म्हण चिंत्या. सोरान येवन ताचे 10 रुपये ताणें लुटले. आनी थंयसर बोगलेन एकलो आसा, भोव दुर्बळो, ताचे कडेन आसलेच 10 रुपये आनी ताचे 10 रुपये ताणें लुटले म्हण चिंत्या. आतां 10 रुपये लुटलो व्यक्ती भोव मारता, हाक भोव मारता, म्हणजे पुरो पयशे गेले आनी हांवें खावचें कशें, जेवचें घालें, म्हजे कडेन आसले 10 रुपये व्हरनाका म्हण भोव मारता. हो ग्रेस्त मनीस जाल्यार चिंता. आमच्या भारत देशांत ग्रेस्त मनीस आसात, टाटास, बिर्लास, या अडानी, अंबानी, तांचो एक पूत म्हण चिंत्या. तांचे कडेन करोडांचे करोड रुपये आसा, एक 10 रुपये काडलेले आनी तो म्हणून आनी तुका चड जाय की, 100 रुपये म्हणी जाय की, 1000 रुपये म्हणी जाय की, वर सायबा, ह्या 10,000 रुपये जाल्यार वर, 1 लाख रुपये जाल्यार वर म्हणटा आसलो. हो दुर्बळो भोव मारता. त्याच रितीन मोगाचें न्हू, देवाचो भुरगो जर तर कोणी ताका दुखयलें जाल्यार तो बक्षिता सुलाभेन, म्हजो देव बाप केदो व्हरतो, कितलो महान, ताणें म्हाका कितलें बक्षिलां, म्हज्या समिया जेजून खुर्सार आपलो जीव दिला, तुवें म्हाका मारलें गेल्लें, व्हड न्ही, तुका बक्षिता, म्हजो देव बक्षिता तुका. कित्याक म्हाका देवाचें बक्षणें जायचें. तें देवाचें बक्षणें म्हजें तें आसा, बरो नमतांच्या मापान म्हज्या लागीं बक्षणेचें मोगचण्याचो दर्यो आसा, सागोर आसा, समुंदर आसा. जर तर म्हाका देवाचीं भुरगीं न्हय जाल्यार अरे आनी म्हाका सोसूंक जायना, हें खडेचें अकरेचें आनी जालें, म्हजी मीत जाली, म्हजो कांट्रो सुकता. अरे देवाचे भुरग्यां म्हाका कांट्रो सुकना. मोगांत या मागण्यांत, बोगसाण्यांत या सोंसणीकायेंत, सेवेंत या परिशुद्ध पवित्र भाग्यवंत जिवितांत
पवित्र आत्म्यान भरलेलो भुरगो व्यक्ती मोगाच्यान तो जाणा जाता आपूण देवाचो भुरगो म्हणून. देखून आमी वाचता रोमा घरां बरयलें पत्र थंयसर 8वा वसर 14वी वळ. जे कोणाक पवित्र आत्मो चलोवन व्हरतात तीं देवाचीं भुरगीं. तांचे भितर आसलो तो देवाचो पवित्र आत्मो तांकां आब्बा बापा म्हणून आपयशें करता. देखून काळजांत हांव धैर्यान ती आब्बा बापा म्हूण आपयतात. देखून देव आपणाचो बाप जाल्यार थंयसर 17व्या वळेर आमी वाचता रोमन्स चॅप्टर 8:17 त्या देवा बापाच्या दायजांत आमी वारेसदारी होय. पळया देवा बापाची ती सगळी ग्रेस काय आसा पळय. आमी वाचता थंय हागाय प्रवादीच्या बुकांत 2ऱ्या वसरांत 8व्या वळेर हागाय चॅप्टर 2:8 सर्वेस्पर देव बाप म्हणटा रुपये म्हजें भांगार म्हजें सगळें आस्पदीक म्हजें. मगाच्यान आमी त्या 5 सेंट जाग्या 1 सेंट जाग्या एक ल्हान कुडक्या जाग्या झगडटा. देव म्हणटा सगळी भूंय म्हजी सगळ्या भुंयसर असो सगळो जागो म्हजो मात न्ही. चंद्रे मू ते मंगळ ग्रह आनी घालें आनी खंयचे ग्रह आसा व्हड व्हडले गुरू ग्रह शुक्र ग्रह सगळो सोलार सिस्टम मात न्ही. आकाशार आसा सगळे युनिवर्सांत आसले कितले गॅलेक्सी ते सगळे देवाचे. आनी तातूंत थोडे थोडे व्हडले व्हडले नेकेत्र आसा खंय केवल वज्रत खंय सगळे नेकेत्रत वज्र खंय आनी थोडे व्हडल्या सयत ग्रहांत सगळे ग्रहांत भांगार खंय तें सगळें देवाचें. आनी जर तर आमी देवाचें जाल्ल्या वेळार त्या देवाची आस्त कोणाची म्हजी तुजी. देखून म्हाका न्हू म्हज्या जिवितांत म्हाका भिरांत गावजेणी उणी जाल्या. कित्याक देवाचें पुस्तक म्हणटा हांव तुका सर वस्तू वदकसून दिसो जहोवा झायरा. ह्या दिसांनी दैवीक लोरित्माचो महोत्सव जालो 20वा महोत्सव. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आयिल्ल्या वेळार 2000चे चड लोक आसलो. आनी ब्रदर टी.के. जॉर्ज आयलो, फादर पियूस डिसोजा आयलो, फादर सिरील लोबो आयलो आनी आमचो मोन्सिग्रोर मॅक्सिम नोरान आयलो. कितलो असो लोक हांगासर आयलो. आनी थोड्यांनी म्हाका विचारलें इतल्या लोकांक जेवण खाण खंय तान हाडटाय. म्हणे देव वताकसून दिता. जर तर देव देवाच्या भुरग्यांक हांगा हाडटा देवूच सर गरजांनी पावता न्ही. कोणें तुका सांगलें की जेवणाचे पयशे आनी परत दिता म्हाका कोणें येदोड सांगो ना. आनी सांगतात की हांव ताचेर उलोवंक सांग म्हाका वेळ मेळना. कित्याक देवाचें उतर परगट करचें म्हजें काम. देव सर वस्तू वताकसून दिता. सदां तुमी सर्गींचे राज आनी देवापाची कशी सर वस्तूय देव तुमकां वताकसून दितलो. ताचो म्हाका उड आसता. ह्याच दिसांनी हे गो बायल हांगासर आयलीं खास जावन 5 वर्सां जाल्लीं मात्र पूण तांच्या बिजनसांत लॉस. तांणी एक घर बांदून सुरू केलें अर्द्या रावलां कित्याक पयशे नात. रीण काडले पाटीन येवंक जायना आनी जागो विकूंक आसलो तो विकूंक जायना. जायते समस्या आसात. ती एका तरान इतले निराश जाल्यार जीव घात करूंक सयत भायर सरल्यात. आनी चेडूं ते स्त्री म्हणटा बायल म्हणटा आतां म्हाका भुरग्यांचें देणें जायचें आसलें भुरग्यां जायचें आसलें दिसलें आनी हे समस्या म्हाका कालें करचें म्हण कळना. हांवें म्हळें तुमी सगळें प्रयत्न केला न्ही देवाक एक पटी तुमचें जिवीत समर्पण दिया. तेच ना ती म्हणटात वय फादर आमी देवाक विसरले फादर पूण आतां कोणेंय म्हळें तुमच्या लागीं या म्हण आमी तुमच्या लागीं आयल्या. ताचे पयलें आमी थोड्या कडेन आमचे जाताकय सारूंक आमी गेले हांव कित्याक आमकां अशें जाता कोणें माटमंत्र केलां गी माटमंत्र काडूंक म्हण गेले हांव फादर. पळया म्हाका ना देवाचीं भुरगीं म्हणटा आमी पूण देवसाराचीं भुरगीं जाता. पूण देवा लागीं आयल्या वेळार कितलें बरेंपण जाता. पळया आयलीं देवा लागीं आयलीं हांवें तांकां देवाचें उतर दिलें किर्तन 6:30 देव म्हजो आसरो जाकब असो देव म्हजें कोटें कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक म्हाका सदांच तयार. किर्तन 9:01 पयली दुसरी वळ. जो कोण महोन्नाथ देवाच्या आश्रयाखाल रावता सरपंच त्या देवाच्या सावळेंत येता तो सर्वेस्वरा म्हणटा तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें कोटें तुजेर दवरता म्हजो भरवंसो. देवाचेर भरवंसो दवरून जिया कशें तुमचें जिवीत बदलता पळय. एक हप्त्याची रेतेर करा. सूर्य म्हणाल ना फादर एक हप्त्याची रेतेर केल्यार जायते आमकां बिजनेस आसा. हांवें म्हळें जायते बिजनेस आसा लोन घेतलें हां लोन लेख करतना 70 आनी 5 लाख आसा हां आनी इतलें बरो काम कर न्हू 70 आनी 5 लाख रुपये रीण जालां न्ही. एक 4 दीस कांयच बिजनेस करनाकात. एकच बिजनेस करा. कोणाचें बापाचें बिजनेस करा. समिया जेसूचे बिजनेस करा. पवित्र आत्म्याचे बिजनेस करा आनी पळया तुमचें जिवीत. म्हाका जेन्ना ना कुशेन म्हणून आयलीं हांगा रावल्या उपरांत 2 दीस म्हणटात फादर हांगा बरें जाता फादर कितली शांती समाधान मतीक आनी चड मेळटा. तुमचे मोबायल ऑफ करा. खंयचेय बिजनेसाची संगती चिंती नाकात. एक हप्तो रेतेर केली फाटीं गेली. मोगाचें न्हू जिवितांत आशिर्वादां वळोन वळोन येवंक सुरू जालीं. मोगाचें सगळें रीण फारीक करूंक ताका साध्य जालें मात न्ही. आतां ताचें बिजनेस कितलें अपुरब्यान चलता म्हणून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू होगळाप जेजू जय जय जेजू. मोगाचें आमची नीज अस्मिताय आमी देवाचीं भुरगीं देवाच्या हाजरपणांत आमी जेवया. सर वस्तू तो वदकसून दिता. तो जेहोवा राफा गूण करचो देव. जर तर तुजी पिडा आसा ती गूण करूंक दितो शकता. कोणाक कितें गुमटेची दूख आसा वय हें कार्यक्रम पळोवन आसा कोणाक कितें सर गुमटेची दूख आसा स्पॉन्डिलायटीस आसा जीसस इज टचिंग यू एट दीस वेरी मोमेंट एंड हिलींग यू. जस्ट से आय एम युअर सन ओ गॉड द फादर. सर्गींच्या बापा हांव तुजो भुरगो हांव तुजें भुरगें म्हण सांग. वय त्या भयणीक PCOD समस्या आसात. वय त्या फेलोपियन ट्युबाच्यो समस्या आसात. भुरग्याचें देणें जावंक वय जायते अडकडी आसात.
म्हज्या भयणी तूं देवा बापाक उलो मार आनी म्हण बापा हांव तुजी तूं म्हाका तूं भुरग्यां जायनासतना रावंक सोडताय गी म्हज्या आनी म्हज्या घोवाचो मोगाचो उपकार जावन भुरग्यांचे दिणें दी देवा काळजान तावन माग सर्गींची दारां बडोवन माग सर्गींचो बाप आपल्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरी दिनासतना रावत गी कोणी थंयसर मागून आसा दोंपरांडी अस्कतल्या धाकट्यान म्हणा ऑपरेशन करीचें म्हणून तुजो सर्गींचो बाप ऑपरेशन नासतनाच तुका बरें करतलो भिये नाका तुका काम ना सबार वर्सां तावन काम ना पयशांची अडचणी आसा जायते रीण आसा देवा बापा लागीं तूं माग जेहोवा जायरातो यावे इरहे सोर वस्तू वदकसून दिवचो देव तुका तो सगळे वदकसून दितलो भावार्थान आनी पातयेन देवा बापाक आमी उलो मारया. आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका म्हज्या बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका म्हज्या बापा महिमा तुका ससना ससना महिमा तुका ससना ससना हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी स्वरूपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाच्यान तुमकां कृपेचो आनी आशिर्वादाचो दीस आज हांव मागता.